सगळ्यांक खबर आसा 5 जून 5 जून म्हणटा तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणून आमी सगळो साजरो करतात ऑल ओव्हर, नॉट ओन्ली इन गोवा, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. आणि ह्या दिसा आय एम व्हेरी प्राऊड की नन ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन और खंयच्या पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशनान हे पॉलिटिकल पार्टीन हे घडून हाडूना. हे घडून हाडला हेचो सुवाळो ट्री प्लांटेशन. आणि ताजे हांव श्रेय दितां. म्हणटा ते जे आमचे अर्थ किपर्स नावेली जे आसा तांकां चड करून आमचे कन्व्हेनर जो आसा अर्थ किपर्स नावेली बाब कार्मो कान्नेरो, जाणे काल ग्रुपाक घेवन सगळ्यांनी कामाक लायले. हांगा क्लिनिंग केलें. आमी आसा रिवर साल ट्रिब्युटरी रिवर साल जी आसा पळय माणपात थंयसर. आणि तुम्ही पळयलां आसतलें आमी आसा सगळी शेतांत आणि झाडांनी जे हे आसा पळय सरावंडींग एरिया थंय ह्या अर्थ किपर्स नावेली कन्व्हेनर जो आसा कार्मो ताच्या अंडर एक कमिटी आसा जशे डिफरंट पार्ट्स ऑफ नावेलीच्यान टू सिलेक्ट करून काडिल्ले आसा हू आर एनवायरमेंटल लवर्स. तितूंत हांव नांव सांगता GR क्रास्टो फिरगुलोचो आमचो एक मेंबर आसा. तसोच जॉर्ज फेर्नांडीस हाकाय होय आमचो बेले नावेलीचो मेंबर आसा. हर्क्युलियन रिबेलो दांडो साकून नावेलीचो. एशली डायस जो जावन आसा आमचे डोंगुरीचो. जेरी गोम्स माणपातलो. आणि चड करून जो हांगा आसा हाजीर आमचो ओनर ऑफ दीस प्रॉपर्टी बाब बेर्नाबे रावराचो. आयज हांव आणि विदाउट फॉरगेटिंग आमचे जायते जाण आसा आरमान बाबा आसा, लॉरेन्स आसा, लिना आसा. आयज बरें दिसता की सकाळी फुडें उलो मारलो आणि आमी सगळे हांगा हाजीर जाले. आयज तुम्ही पळयलां आसतलें नॉट ओन्ली सिनियर सिटीजन और यंगस्टर्स और यंग जेंटलमॅन वुमन एंड ऑल, यू मस्ट हॅव सीन हाऊ किड्स हॅव कम. Kids have also come and we have planted. ना म्हणल्यार 50 सुमार हांगा प्लांटेशन केल्ले आसा. डिफरंट टायप्स ऑफ प्लांट्स लायिल्ले आसा. ताजेर आमकां म्हायती दितलो बाब कार्मो. पूण हे म्हाका मेन सांगपाक जाय की वर्ल्ड एनवायरमेंट जो आसा इज सेलिब्रेटेड एन्युअली ऑन द जून 5th आणि हे स्टार्ट जाल्ले खंय साकून युनायटेड नेशन्स आणि एस्टॅब्लिश केले बाय युनायटेड नेशन्स इन खंयच्या वर्सा 1972 साकून हे चालू आसा. इट सर्व्स एज द UN प्रिन्सिपल्स व्हेकल फॉर एनकरेजिंग द वर्ल्ड वायड अवेअरनेस अँड एक्शन फॉर द एनवायरमेंट. थोडक्यात सांगता की लास्ट म्हणटा ते आयज आमी हे सेलिब्रेट करता. आयज आमी जाल्लो लोक सुमार 50 लोक जाल्लो सकाळी स्टार्ट केल्ली ड्रायव्ह. सो हांव मागता की नावेलकारांनी जो इनिशिएटीव घेतला, जो नावेलकारांनी आपूण म्हणून इनिशिएटीव घेतला, हो इनिशिएटीव आयज 50 जाण आसा. एवरी इयर आय वॉन्ट दिस टू ग्रो, दिस नंबर शूड ग्रो बिकॉज यू ऑल नो दॅट आयज आमचे दोंगर कापले जातात. आमची शेतां रानां हे सगळे गेल्ले आसा. आणि तुम्ही पळयलां आसतलें कशें हीट वेव आशिल्ली 3 म्हयने कशी सिनियर्सांक जावं भुरग्यांनी कशें दुयेंत पडल्या गरमीक लागून. आनी हें जालां कित्याक ही झाडां पाडां आमची नश्ट केल्ली आसा म्हणून. हांव इतलेंच मागता जे युथां कडेन, हे असले युथां कडेन, यंगस्टर्सां कडेन की बाबा यू ऑल आर द फ्युचर ऑफ टुमॉरो. कीप प्लांटिंग ट्रीज सो इट हेल्प्स नॉट ओन्ली द एनवायरमेंट बट फॉर अस. देव बरें करूं. आमचो कन्व्हेनर बाब कार्मो 2 उतरां सांगतलो. पयलीं सद्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक पोरबी ग्रिटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. म्हजे नावेली अर्थ किपर्स हाचे मेंबर्स आसा तेंच्या नांवान बाब GR क्रास्टो आमचे वडील ते गांवचे तेवूय आतां येयल्या खूब कामांत आसता ते. आरमान बाब आनीक बाब बेर्नाबे मेरगुलांव ही ओड आहा ती रिवरसाल ट्रिब्युटरीची इज द ओनर. सो गेल्ल्या वर्सासून तो म्हाका पर्सुएट करतालो कितें करया रे कितें करया म्हणून. हांवें म्हणलें चल ह्या वर्सा दिसतो आहा टायम हांवूय घरा आहा. सो पावसूय पडलो 2 दीस आनीक आमी रोयले आनी बाय प्रतिमानी आमकां बरो फुडाकार दिलो वस मुखार. सांगचें म्हणल्यार हितून गव्हर्मेंट इन्वॉल्वमेंट कांय ना. हो आमचो एक प्रायवेट जस्ट अ कम्युनिटी ग्रुप. आमी सगळे वांगडा आयले एक वाड्यांतलो जावं दियालगोन, फिरगुले, दांडो, डोंगोरी, रावोरा, मांडोपा, मोडी ह्या सगळीं आमी भाव भयणां नायलेची एक कम्युनिटी. आनी आमचे बरोबर भुरगीं आहाय. कोलमोरोडसून येयलो आहाय. आमकां चड खुशालकाय भोंवता ह्या भुरग्यांक पळोवन. सो हो एरिया जो जागो आमी आयज उबी आहाय तो इज अ व्हेरी सेन्सिटीव एरिया, इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरिया. ही आसा रिवरसालाची ट्रिब्युटरी. 2 आसाय त्यो रिवरसाला ट्रिब्युटरी सालसेटीन. एक ही मांडपासून जी घंटामोरोड रावंड फोंड मांडोपा टू ड्रामापूर सिल्लीसून रिवरसाला जॉइन जाता मेन रिवरसालात. आनी दुसरी आहा इस्कुनिबान कुंकोली. सो आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें करूं. हें आतां सगळें वॉटर हायसिन जालां, श्राप्स जालें, ऑक्सिजन लेवल उण जाता. अशें करून रिवर्सां हें जालें म्हणटरी सान रेज पावनाय आनीक एक्वेटीक लायफ इज इन डेंजर.
आयज आमकां साफ करतना पळय आयज एक पोकोपायना हे मेळ्ळे सोरयो. दॅट मीन्स इट प्रूव्स that in this area we have this kind of animals which are really distracted due to agricultural activities म्हणून सदां चलता पूण कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज चड जाल्ली आसा. आनीक कांय ना अशें हे भाशेन हायसीन ग्रो जालें. थिंगा मातशें तुमच्यान कॅमेरा दाखोवन ते श्राव्स बी दाखोवपा जाता. सो एक्वेटीक लायफ नुस्तें तितून पसोड जायना कित्याक नुस्त्याक सनरेज ना ऑक्सिजन मेळना सगळें कावर जालां वयल्यानसून. हेजेर थोडं लक्ष घालचें. पंचायत आसा, जिल्ला आसाय, मागीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजीन कितें करून हे पोल्युशन जे सिवेज सोडलेले आहा लोकांनी गार्बेज डंप करता ते मातशें उणी जावपा जाय. सो एक ग्रुपा हेच्यान आमच्या नावेली अर्थ किपर्साचे हांवें थोडे एक लायन्स बरयल्या ती आमी वाचता आयज. अ वॉयस फॉर द वन हू कॅनॉट स्पीक. जी जनवारां सवणी आमी मनीस उलयता तेमको उलोवपा जायना. इट्स नेवर जस्ट वूड अँड लिव्स. इट्स अ होम. इट्स अ स्टोरी दॅट टूक 50, 80 or maybe 100 monsoons to write. When the sun burns hot and the laterite earth cracks, where does a cow turn? To the shade of a tree. Where does a farmer rest his back after hours in the fields, under the same tree that his grandfather had planted years back? That cool patch of the earth, that breath relief, that's the tree working quietly for us, asking nothing back. But we forget to see who else depends on the same shade. At dawn, before the window even opens, the cuckoo is already awake. She is feeding her chicks in a hollow of the tree. The lions in his nest with twigs of the gulmohar tree, and the kale covered buries fruit seeds in the soil, planting the next forest for free. The shikaru waits patiently on the dead branch of a tree, scanning the kazan, the fields, the river tributaries for fish. When we bring down one old tree, we don't just lose timber, we evict families from there. That hollow in the trunk, that was the only maternity ward the owl had. Those tangled branches, the only school where young bulbuls learn to fly. The canopy of the tree, a highway in the sky for the monkey troops to travel safely without touching the ground. The fallen leaves, food for beetles which feed the frogs. You cut the tree and the chain snaps. Biodiversity is not a chapter in the textbook. It's this living web, and trees are the main knots holding it together. We plant saplings for photos and walk away, but an old bendy tree is an ecosystem you cannot recreate in 10 years. You cannot replace the 3 generations of those miners nested there. You cannot reinstall the smell of that wet bark that tells that the rain is coming. You cannot rebuild trust with a squirrel who memorized every branch as an escape route. To preserve a tree is to say, you belong here too. Every time we choose to keep a tree standing, we choose life. Not just human life. The wild, messy, noisy, irreplaceable life that makes Goa, Goa. The kind that doesn't file petitions or hold placards. The kind that only has us. So the next time you see a road widen, a plot been cleared, a hill been cut, ask, where will the birds and the animals go? Because when the last tree in the Vado falls down, the silence that follows is not peace. It's absence, and it's a silence we created. Let's not be the generation that traded centuries of shelter for few years of convenience. Let's be the one who stood under the tree, looked up at the chatter of wings and leaves and decided this stays. For them and for us, for the whole breathing world, we are still part of it. Save the shade, save the shelter, and save the story. Thank you. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सगळ्यांक. आमचो कर्म कन्नेरो आणि लीड घेवन आमकां एकठांय केले 2 वाजता. प्रतिमा तर सगळे इश्यू घेवन सगळ्याकूच धांवता, पण वाड्या वाड्यांनी असले लिडर आसप गरजेचे. आनीक जरी तो भायर आसता, बोटीचेर आसता, पण जेन्ना हांगासर येता तेन्ना कसलो ना कसलो गरजेचो इश्यू घेवन तो सगळ्यांक एकठांय करता. आनीक ताच्या पावलांनी आमी सगळ्यांनी चलचें आनी आमचो गांव सांबाळचो, आमचो एनवायरमेंट सांबाळचो. आनीक हें जें आमी कितें करतात तें आमच्याच बऱ्याक, आमच्या भुरग्यांच्या बऱ्याक.
तर ते आमी अशें करीत रावचे आनी कार्मो जावं प्रतिमाक सदांच सांगात दिवचो. देव बरें करूं. चल्लो हिंगा झाडां रोयल्याय ती सगळी नेटिव्ह गोवन फॉरेस्ट ट्रीज, फ्रूट बेरिंग ट्रीज, जे सवण्या खावपाक स्पेशली. जांब रोयला, जारांब आहा, मागीर आपटो आहा, त्या आपटो झाडाची पानां आहा, तेंच्या पोंदाक बटरफ्लाय तांती घालता. सो दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रिडींग प्लांट फॉर द बटरफ्लाय. मागीर शंकर रोयलो आहा, तामन रोयलो आहा, विच अट्रॅक्ट्स द बीज. सो बीज हेल्प अस इन पॉलिनेशन. सो जीं झाडां रोयल्या फ्रूट बेरिंग ट्रीज विच आर सपोर्टिंग द बायोडायवर्सिटी ऑन दिस स्ट्रेच ऑफ रिवर ट्रिब्युटरी. न्हू कुराड घे न्हू तें चिंतपा जाय. इट्स लायफ. तूं कुराड उबात आसतना तूं आपणाचे पांयाचे कुराड मारता हें समजून ह्या झाडां राखून दवरपा जाय. इट इज लायफ. जीव आहा तांकां उलोवपा जायना. बट दे मस्ट सेईंग तूं कित्याक मारता आपणाकू. ती आपणाचे कुराडी पांयाचे माऱ्यान चोय. द सेम थिंग द ट्री इज फिलींग. सो प्लीज खात्रूं वचनाका ही झाडां. लेट द ट्री लीव. आम फ्रेश एअर जाय, कळ्ळें तुका, ऑक्सिजन जाय. हें चिंताय एक काडली कॉन्क्रीट जंगल करे कांय मेळपाना. गोरमी हें मातशें सामान दवराय.